Because this is a question about how many cases cybercrime into zaid bashing cases jatai, where even children are involved, families are involved. The cybercrime hunchi ek case bari detect zaina because of various reasons. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. And he strengthen steps घेवपा जाय. Steps घेता जाल्यार proactive steps. म्हणजे जे latest trends आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक cases जाल्यार तितून एक case बरी convict जाल म्हूण दिसती पडना हितून. So it's very difficult. ही cybercrime multi cases हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कसली crime जाता, आज कसलं complaint जाता, तेजे कित status आहा? Will there be one website where everybody in public online sarki, and that number to be advertised everywhere, because all cases, at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened, and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna, no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal, whether ek one portal gotolo or ek website gotolo, kityan jala gotolo. I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs, know what crime is taking place in Goa. Itle mag Chief Minister ku janjai. Speaker sir, ह्या सायबर क्रायमाचें सांगता आसतना तेणी जे सांगल्या पयलीं एट प्रेजेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा. सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस वो हायस्कुलांनी पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता. तर सायबर क्रायम खंयचें जाता, कशें जाता, मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप, ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप, हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या, म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या, तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल, जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट हा पळय न्ही हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो, त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली, तांचे पयशे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही ताका लागून स्पीकर सर आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो, अजून तितकें फूल प्रूफ ना, बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले, अजून रिवर्ट जावंक ना, थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो एकावंट नंबर दिवचो, आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या एकावंटाचेर पयशे गेला तो एकावंट सीज करता, जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा. हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या पद्दतीचे हांवें म्हज्या पुलिशेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून, बट तें बी सुरवात केलां. आनी त्या खातीर म्हणजे असल्यो फ्रॉड गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो स्टॉप करपाक शकतले. आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जे आहा पळय न्ही हें स्ट्रेंथन करीत आसा, ताका आनीक स्टाफ दीत आसा. न्यू टॅक्नॉलॉजी, एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हितून वापरपाक आमी सुरवात केल्या. इन फ्युचर थोड्या दिसां भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा. स्पीकर सर, दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलां की क्रायम डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जाता, बट डिपार्टमेंट अपग्रेड जायना. डिपार्टमेंटूय अपग्रेड जावपा जाय. चोर जर तर हुशार जालो जाल्यार डिपार्टमेंट पुलीस जर तर हुशार जावपा जाय, तें जावपा जाय. दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्ट. स्पीकर सर, वन स्मॉल एंड वन लास्ट थिंग आय वॉन्ट आस्क. आतां रिजन्स फॉर द क्रायम म्हणलां की अनऑथरायज्ड यूज, अनऑथरायज्ड एक्सेस, and one more thing I want to tell the Chief Minister, it's not only money frauds, it is pornography frauds. Moko एक केस आहा
तो म्हणजे तियात्र काटा काळें मग काय ना. द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर. वेन यू आर रायट यू डोंट हॅव टू वरी. फोटो काडप आनी कोणाय फॅमिलीचे घालप आनी कितें करप तेगे फॅमिली डिफेम करप. म्हाका डिफेम करता सर, आय एम पॉलिटिशियन. फॅमिली डिफेम केले, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. दॅट इज बिगर क्रायम दॅन एनीथिंग एल्स. दीस पीपल आर सॅडिस्ट. सी यू आर क्रिमिनल्स म्हणजे सॅडिस्ट आनी आहाय ते तीन आहाय. दॅट इज द कॅटेगरी. दॅट्स वाय यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. स्पीकर सर, नाव अनऑथरायज एसेट्स, मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फायनान्शियल फ्रॉड म्हणून जालें, बट unauthorized access, this is one thing. So how do you stop that unauthorized access? Privacy, hunchageli details, how can you stop that? Will steps be taken in this direction? Will Chief Minister go into this very detail? Because this is the most important thing in cybercrime. Thank access मेळटा. access कितको मेळटा? तो जो तर तूं अटॅक करना जाल्यार तांकां access मेळपा बंद जावपा ना. So I want the Chief Minister to concentrate on this access part. Could be cameras, could be Aadhaar cards, could be bank details, could be anything, wherever details, could be school records, could be anything. So I would like request the Chief Minister to pay attention for this, focus on this, so that these crimes are avoided. स्पीकर सर, ताणें सांगले त्या प्रमाणे नॉट ओन्ली द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स बट हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कॉल्स आसतले, व्हिडिओ कॉल्स आसतले, हे खूब जाणांक घेवन अशा पद्दतीन ट्रॅप करपाक लागलेले आसात. आनी ताज्या उपरांत मागीर वेगवेगळ्या पयशांची डिमांड करप हें बी सुरवात जाल्लें आसा. म्हणून स्पीकर सर, हांवें अवेरनेस तर वाडयलात, बट सायबर क्रायम सेल वॉज स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर आमी आनिकूय कितें करपाक शकतले हाजेर आमचें वर्कींग सुरवात आसा की न्यू इनोवेशन्स जे आसा पळय सायबर क्रायम सेलांत, हे थोड्या दिसा भितर आमी इनोवेशन फुडल्या 2 म्हयन्या भितरूच हितून पूर्ण गोंयांत म्हणजे सायबर क्रायमांत आनिकूय इनोवेशन स्टेप्स ह्यो घेवपाच्यो आसा. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, हांव जो एनेक्चर आसा तो वाचतलो. स्पीकर सर, एनेक्चरा वांगडा जी केसीस लॉन्च केल्ल्यो खूब केसीस आसा. थोड्यो ए फायनल केल्ल्यो आसा, थोड्यो अंडर इन्वेस्टिगेशन आहा. पूण डेटा दिला फ्रॉम 2020 टील डेट. सो हांव ऑनरेबल CM कडेन मागतलो की ह्यो ज्यो इन्वेस्टिगेशन इतलो टायम कित्याक लागता? हे सोशल मिडियाचे जे इन्वेस्टिगेशन आसा हेका इतलो टायम कित्याक मेवता आनी तेका सोंपो उपाय कित्याक आमी करूंक सोदना? इशू कितें आसा हे फायनल केल्या ते ओके स्पीकर सर, पूण ह्यो सोशल मिडियाचे जे एनेक्चरान धाडल्या पेंडींग उरता. खूब 4 वर्सां मातशें टायम लागता. स्पीकर सर, दुसरी गोश्ट एकूच CMक सांगपा. CMन फाटीं फ्लोर ऑफ द हावस काडला की खंयचेय सायबर क्रायमान इशू जालो जाल्यार पुलीस स्टेशनार कंप्लेन लॉन्च करूं शकता. वेदर दीस स्टील इज कंटिन्यूइंग ऑर नॉट कंटिन्यूइंग, ऑर दे हॅव टू कम ऑल द वे टू रायबंदर. स्पीकर सर, एक म्हणजे लॉंग पेंडींग लागता आमकां तेंचो म्हणजे एक ज्यो कंप्लेन दिता पळय न्ही तांच्या कडेन आमकां डिटेल्स परत मेळपाक म्हणजे कन्सर्न आपले कंपनीज आसा पळय न्ही त्या कंपनी कडल्यान हाजे डिटेल्स मेळपाकूय खुबसो उशीर वता आनी ताका लागूनय बी हेका थोडोसो डिले जाता. आनी जो एकदां कंप्लेन फायल करून वता परतूय बी तो रिस्पॉन्स दिना म्हणूनय डिले जाता. स्पीकर सर, दुसरी गजाल तेणी जी सांगल्या पळय न्ही सायबर क्रायमाची कंप्लेन आमकां म्हणजे रायबंदरात येवन दिवपाक जाय अशी गरज ना. आमकां कन्सर्न खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर तेणी दिल्यार जाता, आमी रजिस्टर करून घेता. आनी पयल्या फेजीत 1930 हाजेर तेंच्यांनी सुरवात करची. आतां आमी ऑलरेडी म्हणजे टॅलिफोनिकली पयली कंप्लेन प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.